I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे सायडी बरोबर आसात त्यो आसा डॉक्टर उर्वी कामत सरदेसाय, गोंयच्यो नामनेच्यो यंग आनी बडिंग अश्यो मायक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग एट सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी विशय खरो म्हणजे मातसो क्लिश्ट आसा, मातसो ड्राय आसा, पण सगळ्यां खातीर म्हत्वाचो आसा, तितकोच इम्पॉर्टंट ह्या खातीर आसा कारण आमी खूब फावटी अशें आतां तरेकवार दुयेंसां येतात, जावं ती कोवीड आसूं किंवा आनी खंयची आसूं. ही इन्फेक्शन कशें कंट्रोल दवरप, कशा पद्दतीन आमी ताचेर कंट्रोल दवरप आनी आळाबंद हाडूं शकता हाचेर विस्कटावन म्हायती करून दिवपा खातीर आज म्हजे बरोबर आसात मायक्रोबायोलॉजिस्ट आनी त्यो म्हणजे डॉक्टर उर्वी कामत सरदेसाय. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता की आमी खूब फावटी लोकांक म्हणजे लोकांच्या म्हायती खातीर की आमी मायक्रोबायोलॉजिस्ट हो शब्द क्वचितच आयकला आसतलो कारण तांचो डायरेक्ट कोरिलेशन येना. पेशंटाक येता पेडिएट्रिशियन येता, ऑर्थोपेडिशियन येता, गायनेकोलॉजिस्ट येता. सो वॉट इज द रोल ऑफ मायक्रोबायोलॉजिस्ट? मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणजे कितें आनी तो कितें करता हें मातशें आमकां थोडक्यान सांगा. येस शुअर. पेशंटाक इन्फेक्शन जाता, एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो इन्फेक्शन जाल्ले कारणान पेशंटाक डिटेक्ट करपा जाय न्ही कसलें इन्फेक्शन जालां. बरोबर. सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स कल्चर टेस्ट, बरोबर. urine culture, blood culture, pus culture. So that sample comes to the microbiologist. अच्छा. Okay. So what we do is we do the culture and we also test antibiotics. If something is growing, some jantu is growing, some bacteria is growing, so we test antibiotics against that bacteria and then we give the report whether this antibiotic is sensitive or this antibiotic is resistant. So this report helps the doctor, the clinician, to give the specific treatment. बरोबर. And the irrational use doesn't happen of the antibiotics. म्हणजे थोडक्यान म्हणजे खूब फावटी आमी कितें करता, आमी म्हणजे दोळे थापून एक एंटीबायोटीक मारता की बाबा हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हें सगळ्याकूच कवर करता. म्हणजे कशें आसा, एका वाठारांत समज एक चोर आयला, एक खंयच्या तरी एका वाड्यार आसा, आमी कितें करता त्या वाड्यारूच बॉम्ब घालता म्हणजे सगळेच मरूं न्ही, म्हणजे चोरूय मेळटलो बारो ते बरोबर बाकीचे लोकूय मरतले. मायक्रोबायोलॉजिस्ट कितें करता, खंयच्या घरांत चोर आसा ताका कसल्या तरेचें शस्त्र ताचेर उपयोगी येतलें आनी तो खंयच्या शस्त्राक भियेतलो आनी मरतलो हें आयडेंटिफाय करता. कारण सगळ्यांक एक वेळ ताजे कडेन प्रिकॉशन कितें तरी ताजे कडेन इक्विपमेंट आसूं शकता न्हय. समज गुळी मारली ताका लागतली अशें ना, तर ताजे कडेन कितें एक डिवायस आसा तो कशा पद्दतीन मरूं शकता की हाव वी कॅन कंट्रोल ओवर हीज एक्टिविटीज. त्या पद्दतीन एखादो जंतू खंयच्या वखदाक एक्ट करतलो आनी ताचेर तें वखद सारकें योग्य पद्दतीन मारक ठरतलें हें आमकां सांगपाचें काम मायक्रोबायोलॉजिस्ट करता. त्या खातीर आमचे लघवे म्हणा, जशें डॉक्टरान सांगलां, केन्ना केन्ना आमचे खोकलेंतले थुकी म्हणा, जे तरेकवार सिक्रिशन्स किंवा जे आसा ते टेस्ट करतात. कल्चर आनी सेन्सिटीव हांगा दोगांयचें प्रिसायजली म्हाका इन्फेक्शन कसलें आसा आनी ताका ट्रिटींग खंयचें मेडिसीन लागतलें हें आमकां सांगता. म्हणजे हो एक व्हडलो रोल आसता आनी त्या खातीर आमचे बरेच, जशें ताणें लास्ट शब्द वापरलो की इररेशनल यूज. आजकाल कितें जाता, म्हणजे पेशंटाकूय घाई आसता, दोतोराकूय आसता, कारण दोतोराकूय अशें जाल्लें नाका की आपलो पेशंट दुसऱ्या कडेन गेल्लो. सो वी ट्राय टू यूज लिटल स्ट्रॉंगर एंटीबायोटीक, सादे भशेन सांगप म्हणजे. पण तातूंत जाता कितें म्हणजे जस्ट म्हाका तुमीच सांगलेलें बरें, कितें जाता तें सांग. व्हॉट यू मीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टन्स वाडटा. करेक्ट. आणि जो एंटीबायोटिक काम करता एका बॅक्टेरिया, तो इट विल स्टॉप वर्किंग. बरोबर. सो तो लागचो ना. सो दॅट्स वाय अशें करून ते एंटीबायोटिक रेजिस्टन्स वाडटा. अँड दॅट इज द इमर्जिंग थ्रेट रायट नाव. करेक्ट. एब्सोल्युटली. म्हणजे डॉक्टरान सांगला तो मातशें कोंकणीन ह्या खातीर सांगता की ही प्रत्येक फावटी स्ट्रॉंगर एंटीबायोटीक घेवप किंवा दोतोरान दिवप दोनूय मारक. कारण आतां अशी स्टेज आयल्या की आमचे कडेन जितको एंटीबायोटीचो स्टॉक आशिल्लो तो ऑलमोस्ट सोंपत आयला आनी हे जंतू ह्या वखदांक परत परत रिएक्ट जायनात, म्हणजे ते तांचे कडसून मरना. सादें एग्जांपल म्हण सांगता, पयलीं DDT स्प्रे करताले आनी सगळ्यो जळारी मारताल्यो, आतां त्यो मरनात कारण तांकां एक रेजिस्टन्स डेवलप जाला. त्या पद्दतीन हे जे जंतू आमच्या आंगान असतात तांकां परत परत ते एंटीबायोटीक घेतले काय मागीर तांकां ते लागनात. म्हणजे कशें थोडक्या सादें म्हणजे एका भुरग्याचेर एक थापड मारले काय पयलीं तो रोखडोच वगेर वता, मागीर एक लागले एका मारना जाता, मागीर तो 2 मारची पडटात किंवा 4 मारची पडटात, तशें सादे भशेन. सो ह्या पद्दतीन बट इट हॅज गॉट व्हेरी वायडर एप्लिकेशन आनी हे सगळें जगभराची समस्या जाली. फक्त आमचो प्रॉब्लेम न्हय, आज जगाची समस्या जाल्या. त्या खातीर प्रिसायजली पिन पॉयंट करून एंटीबायोटीक दिवप, ताका खरेंच इन्फेक्शन आसा की हें आयडेंटिफाय करप, त्या पद्दतीन वखद दिवप ही काळाची गरज आसा. करेक्ट. एब्सोल्युटली. म्हाका सांग डॉक्टर, हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा. आतां म्हाका सांगा डॉक्टर, खूब फावटी पेशंट हॉस्पिटलान येता किंवा रिलेटिव्स येतात Yes. आनी तांकां किंवा डॉक्टर्स किंवा बाकीचे हॉस्पिटलांतले स्टाफ
हांकाय तरेकवार इन्फेक्शनां जावं शकतात. Yes. सो वॉट यू मीन बाय हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किंवा हॉस्पिटल हेल्थ केअर असोसिएटेड इन्फेक्शन्स? ओके, सो कितें आसता, हेल्थ केअर एसोसिएटेड इन्फेक्शन म्हणल्यार पेशंट येता फॉर सम अदर रिजन, फॉर सर्जरी or for some medicine related. So because of that he is admitted in the hospital. At least 4-5 days he is admitted. तो discharge जातना एक नवें इन्फेक्शन घेवन वता फ्रॉम द हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटलान ताका तो इन्फेक्शन दिला. कळ्ळें? सो आर एम इज टू स्टॉप दिस. आर एम इज टू प्रिवेंट दिस हेल्थ केअर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. Because at the time of admission, पेशंटाक हे इन्फेक्शन नासता. हे आफ्टर 48 hours of admission it's develop जाता. अच्छा. So at the admission it is not there. And all these symptoms start after 48 hours of admission. अच्छा. कळ्ळें? सो बेसिकली हो पेशंट जो एक दुयेंस घेवन येता, Yes. आतां समजा मलेरियाचो पेशंट आयला, Yes, सो yes. एक्झाम्पल, पण तो घरा वतना टायफॉयड घेवन वचूं शकता, एक्झाम्पल. सो ही इज टेकिंग सम अदर इन्फेक्शन व्हेन ही गोज होम, Yes. विच इज नॉट करेक्ट. अशें जावपाक ना, जायना. ना. सो म्हाका सांगा, अशें खंयच्या टायपची इन्फेक्शनां कॉमन असतात डॉक्टर? Yes. Actually, in hospital, the common healthcare associated infections are 4 types. So first is the catheter associated UTI. मुताची वादी घालतात बरोबर, पळय. हां, तातूंतल्यान इन्फेक्शन जावपाक शकता. बिकॉज हे बरोबर. हॉस्पिटलानच जाता न्ही हे Yeah, प्रोसिजर्स, हे घरा जायना. करेक्ट. सेकंड वन इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. हांगा वादी घालता पळय वेनान. बरोबर. So it is central line associated blood stream infection. Third is ventilator associated pneumonia. करेक्ट. पेशंट आयसीयून एडमिटेड आसा तेन्ना ताका व्हेंटिलेटराचेर घालता. तेन्ना बिकॉज ऑफ दॅट व्हेंटिलेटर पयलीं एक 2 दीस मे बी देर इज इम्प्रुवमेंट, बट देन देर इज वर्सनिंग ऑफ ऑक्सिजनेशन. कळ्ळें? सो that can be a cause, ventilator associated. And the fourth most important is surgical site infection. Because of the surgery, तो घाव उरता, ताज्या पासून because of poor hand hygiene, there are so many other reasons. तो infection, surgical site infection, थंय त्या घावाक ते infection develop जाता. So these are the 4 main types. सो जे पेशंटाक आमी ट्रीट करपाक म्हणून आमी एडमीट करता Yes. किंवा ट्रीट करपाचो प्रयत्न करता, Yes. टू बी मोर स्पेसिफीक, तेन्ना कालांतरान ताका दुसरें इन्फेक्शन आमी दिवंक शकता. शकता. अशें दिता अशें न्हय, ना. पण ताका जावंक शकता. टू Yes. बी मोर, म्हणजे तांकां अशें दिसपाचें की डॉक्टरान दिला अशें म्हणून. ना, ना. पण जी तुमकां मुताची वादी घालतात किंवा जे ऑपरेशन केल्या उपरांत जो घावो आसता त्या घाव्याचेर, किंवा जी सेंट्रल लायन मॅडम सांगला थंयच्यान इन्फेक्शन Ventilator. अशें तरेकवार जावं शकता. किंवा आयसीयून आशिल्लो पेशंट व्हेंटिलेटराचेर जेन्ना आसता तेन्ना ताका हॉस्पिटलांतल्या त्या व्हेंटिलेटरांतल्यान जें इन्फेक्शन आसा तें जावं शकता. Yes. सो अशा सगळ्या इन्फेक्शनाचेर योग्य वेळार जर आमी आयडेंटिफाय केले, Yes. जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन डू अ लॉट ऑफ जॉब. Yes. सो हाऊ टू गो हेड विथ दिस टायप ऑफ Okay, थिंग्स? so for this, to prevent HAIs, you require a system. Okay, that system, it's an umbrella term. So it's called hospital infection control. So this system has to be in place in every healthcare setting. अच्छा. Okay, so basically infection control, hospital infection control, म्हणल्यार there are policies, procedures which are practiced to prevent giving this healthcare associated infection to the patient. And because of this program, this healthcare, the infection control program, everybody is protected. The patient is protected, the visitor is protected, as well as the doctor, the healthcare worker is also protected. So now to prevent this HAI, something called as we have to follow standard precautions. बरोबर. We have to follow standard precautions. Okay, so you have to follow these standard precautions while handling all patients, all specimens, and all needles and sharps. Basically 3 all. All patients, all specimens, and all needles and sharps. So during this handling, you have to follow. So what are the components of standard precautions? I'll just tell you sign. about it. First and the most important is hand hygiene. Okay. Then is appropriate use of personal protective equipments. PPE, म्हणल्यार mask, gloves, goggles. Okay. Then coming over to the disinfection, proper disinfection. Then needle stick injury management. सुई तोपली, हॉस्पिटलान सुई तोपली, मागीर कितें करप? Panic जावप ना. So there are all these protocols what we have to follow. Then coming out to proper biomedical waste management. Okay. Then respiratory hygiene and etiquettes. Okay. खोकली जाली, what to do? बरोबर. If you feel like coughing, sneezing, what to do? What are the etiquettes? Yeah. Then safe use and disposal of sharps.
म्हणजे जेन्ना आमी तुमी सांगता तेजो अर्थ असो आसा की जेन्ना हॉस्पिटलान वता तेन्ना इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशंट्स ताजे रिलेटिव्ह एज वेल एज द हॉस्पिटल स्टाफ Yes. टू टेक केअर ऑफ एवरीबडी Yes. तशेंच इट इज नॉट ओन्ली हॉस्पिटल रिलेटेड जेन्ना तुमी म्हणलें की एक आमी खंय तरी एक पिक्चराक वता किंवा नाटकाक वता तेन्ना एखाद्या मनशाक खोकले येता किंवा खाक येता शिको येता Yes. तेन्ना हाव यू शूड मॅनेज Yes, ताचे yes. मातशें तूं विस्कटोन सांगात. Yes, sure. So first topic I would like to elaborate is hand hygiene, which is very important. Hand hygiene म्हणल्यार it has three methods: hand rub, hand wash and surgical scrub. Okay, hand rub म्हणून आमी कोविडान खूब आयकलां आसतलें. hand बरोबर. rub, hand sanitizer you have to use. बरोबर. hand washing also तेन्नाच फेमस जाला hand hygiene. So what is hand rub? hand rub is ते hand sanitizer येता पळय आमकां. So you have to use alcohol based hand rub, 60 to 80% alcohol based hand rub. WHO has recommended. आणि केन्ना केन्ना when you should Use it. ते सुद्धा आमकां WHO मेन्शन केला. So there are 5 moments when we have to follow this hand Protocol. hygiene Yeah. protocol. Yeah. So first is before touching any patient. Okay, before touching any patient, before any procedure, before doing any procedure, after that procedure, after touching the patient, and after touching patient surroundings. So during all these 5 moments, you have to perform hand hygiene. Okay, so that is up to you whether you want to do hand rub or hand wash. Okay, so there are indications for hand rub and hand wash. अच्छा, ओके. So when are you going to do hand rub? If your hands are not visibly dirty, means if they are not contaminated with blood or body fluid, you will do hand rub. Hand rub करपाचे, म्हणजे hand sanitizer use करपाचे. If हात बुरशे ना जाल्यार. But if तुझे हात बुरशे आसा, रगत लागला, जाल्यार hand washing is very Best. important. Okay. After using the bathroom, you have to do hand wash. Before giving any medications to the patient, food to the patient, hand wash. If you're handling a patient of diarrhea, then you have to do hand wash. अच्छा. Now there are some steps of hand wash. hygiene steps. तुम्ही ऐकला आसतले सुमन के म्हणल्यार कितें ते सुमन के ड्युरिंग कोविड टाइम. बरोबर. So it's a mnemonic. सुमन के म्हणल्यार mnemonic. So S stands for सीधा or सरळ. Okay. सरळ, S stands for सरळ, U for उल्टा, M for मुठी, A for अंगठो, N for नाकटा आणि K for कलाई. सो हे निमोनिक तकलेन दवरले न्ही सारखे तुजे स्टेप्स फॉलो जाता. सो सीधा म्हणल्यार सरळ. एवरी स्टेप यू हॅव टू डू. तर हँड सॅनिटायझर घेतलो तुवें. सो एवरी स्टेप 5दा करप. सो सरळ 1 2 3 4 5 सरळ जालो. उल्टा 1 2 3 4 5. मागीर मुठी, मागीर अंगठो दोनूय सायडीन करपाचे, नाकटा दोनूय सायडीन नाकटा आनी हे रिस्ट कलाई. आता हे करून कितें अचीव जाता आमकां? ऑल द पार्ट्स ऑफ द हँड्स आर disinfected. All are cleaned. So these are the steps. आणि hand rub करप for 30 seconds. 30 seconds. Whereas hand washaक मातशें चड टायम लागतलो न्ही. हात ओले करपा जाय, साबण घेवपाक जाय, ओले ते स्टेप्स करपा जाय आनी मागीर सुकोवपा जाय. So that takes around 1 minute. But hand rub only 30 seconds is enough. Sufficient. 30 seconds, but you have to do minimum 30 seconds. मिनिमम. सो डॉक्टर म्हाका एक सांगा की आता तुमी हँड वॉश करून मागीर हँड सॅनिटायझर घेवपाची गरज आसता काय? ना. यू हॅव डन इनफ? ना, enough. If you have done it properly, अच्छा. if you have done it properly, there is no need of extra. बरोबर. आता डॉक्टर म्हजो वदोचोच प्रश्न परत आयला की जेन्ना आमी खंय तरी सोशल फंक्शनाक वता, लग्नाक वता आनी काय म्हणजे आता पळय आता तुमी गर्देच्या तरेन इतके काय विचारपाचे उलोवपाची सोय ना, लोकांक चिंगून मरपाक लागल्यात. अशा वेळार खंयच्या एखाद्या मनशाक एखादें इन्फेक्शन आसूं शकता, तो खोकता, तो शिंकता, जाल्यार अशा वेळार हाव टू प्रिव्हेंट युअर सेल्फ अँड हाव टू प्रोटेक्ट अदर्स. दोन. So it's ideal you carry your own hand sanitizer for these public events. If you're going, you have to carry your hand sanitizer. And if there is, suppose if you don't have your hand sanitizer, there will be a wash basin. So please wash your hands. Okay. So this how you will prevent the infection, the spreading of the infection. म्हणजे हे स्पेशली जालें की आमकां खूब जाणांक हात दिवपाची संवय आसता, शेक हँड करपा अशें म्हणून, आनी ताच्या पयलीं तो आक्षी करून शिको काडटा मागीर त्या मच्छरांक हात दिता. करेक्ट. अँड हाव टू यूज युअर मास्क? Mask. Okay. Then coming out to the personal protective equipments. So तातून ग्लव्स येता, मास्क येता, गॉगल्स येता, फेस शिल्ड्स येता, एप्रन येता, गावन येता.
But the most important is आमकां आतां सद्याक लागता is mask. Now there are two types of mask. Everybody must have seen this mask. This is called the face mask or the surgical mask, and this is called the N95 mask. Okay, so I will tell you how to use it and when to use it. So this is a mask. दोन्ही सायडीन सेम दिसता पळय आमकां, पण देर इज अ क्लू. हांगा एक नेझल क्लिप असता आणि हे फोल्ड्स असता पळय, दे शुड फेस डावन. Downwards. दे शुड फेस डावन. Once they face down, automatically this nasal clip will come on your Nose. हे नाकार येतले. And then you have to just use the string and just adjust your mask. You just have to adjust your mask. आता काढताना you just have to touch the strings. Do not touch not touch this front part because this is already exposed. Correct. And this will be very Contaminated. contaminated. If you happen to touch this, please wash your hands or perform hand rub. Okay. So this is how you're going to remove your mask. And then you have to discard it. This is a single use mask. It can be used for a maximum of 4 to 6 hours. Then you have to discard it. Haka, this is called N95 mask. Okay. N म्हणला कितें 95 म्हणला कितें. करेक्ट, हो प्रश्न म्हज्या मनान आशिल्लोच. So N means not oil resistant. And 95 means it gives 95% of filtration. अच्छा. Yeah. 95% of protection is given. Only 5% can pass through. But 95% of these airborne particles, they are filtered off. Okay. These masks are normally used in ICUs or in hospital settings. Now, these masks are used by patients and doctors. But these are special masks. They are used in hospital settings only. जेन्ना आता हे वापरता पळय तेन्ना ह्यो म्हणजे हाका एक टेक्निक आसतली न्हय. Yes, yes, yes. मातशी ती एक्सप्लेन करा. Yes, yes. So, same, there is a nasal clip here. You have to put it, same, using the string, you have to put it on your, behind the ears. Mair kidek important step asta, you have to check whether it is fitting you properly. So, you have to breathe in and breathe out. So once it is locked properly, only then it will serve its purpose. बरोबर. Correct. Right. So after wearing this, you have to perform a fit check. Correct. So that no air passes बरोबर. through. Correct. It's like a respirator. करेक्ट. सो जर सायडीच्यान वारो गेलो जाल्यार ताजो काय पर्पजच ना, जालो ना, सहज. ना, सो ना. इट शुड बी म्हणजे नाकार फिट Compact. बसपाक. सारखे you have to check the fit after wearing it. आणि this can be reused. But at a time when you're going to wear this, 8 वरां घालपाक शकता, not अच्छा. more than 8 वरां. अच्छा. Okay. आणि 8 वरां उपरांत आमी परत वापरू शकता. After 72 hours, you can use it. अच्छा. डॉक्टर आनीक म्हणजे टेक्निकल क्वेश्चन. Okay. हो धुवू शकता आमी? ना. You okay. cannot. नाही खूप लोकांक तशें दिसता No, की you cannot wash it. If it is stained, कितें लागलें, कितें पडलें, direct dispose करपाचें. Direct dispose. ओके. Same with this also. हाका कितें लागलें भायल्यान, रगत लागलें, कितें लागलें, भायर उडोवपाचें. डॉक्टर आता परत एक कितें जालां, हाली आमी वाचपाक लागल्यात की कोविडाचें इन्फेक्शन खूब कडेन हळूहळू येवपाक लागलां. पीपल आर स्कॅर्ड. वी डोंट नो द पर्सन हू इज स्टँडिंग नेक्स्ट टू अस वेदर ही इज इन्फेक्टेड ऑर नो. Yes. देट इज नथिंग, ताका काय शिंगा आसनात किंवा ना. कळपाक हाका आसा म्हणून. Yes. हाव टू टेक केअर ऑफ अवर सेल्फ, स्पेशली इन द स्कूल्स? So you have to follow something called as respiratory hygiene and etiquettes. आता तुका खोकली येता, sneezing येता, do not cough directly in front of the other people. Okay? आणि हातार cough करनाका because वच हात तुम्ही खंय खंय लावपाचे आसा. So turn your face away from the other people. Okay? तोंड मातशें सायडीन करून elbow खाकल्या जाता. अच्छा. हय. ओ. You have to use your elbow. You have to turn your face away from the patients or the public. And you have to cough in your elbow. हातून केलं तुझे हात फ्री उरले न्ही. बरोबर. So करेक्ट. या. सो आता हात फ्री उरले. आता म्हाका सांगा, जेन्ना तुमी हात फ्री उरले, एक म्हणजे आमचो एक कॉमन पॅटर्न आसता की आमी हँडकर्चीफ यूज करा अशें सांगतात किंवा वापरतात. वॉट इज युअर टेक ऑन दिस? yeah, handkerchief can be used, but it should be cleaned. बरोबर. सो क्लीन आसपाक जाय, तें वापरू शकता. पण तो परत आणि परत हात लावून परत दुसऱ्यांक हात लावून. ना. You should perform your hand hygiene at that. बरोबर. डॉक्टर, व्हॉट इज नीडल स्टिक इंजरी?
Needle stick injury is आता in a hospital setting you are exposed to so many hazards. So in a hospital तुका सुई तोपपाक शकता. ओके मागीर कितें करप पॅनीक जावप ना ऑर कितें उसळपाक शकता दोळ्यान तोंडान ब्लड बॉडी फ्लुइड्स एनीथिंग. So what you're supposed to do, there are steps for this post exposure management. कितें करप first thing, do not panic. Okay, the second step is you have to wash that area with soap and water. At least for 10 minutes you have to rinse it. Okay, then you have to meet the nodal officer of that hospital. Okay, third astalo nodal officer who handles these needle stick injuries. Then coming over to the next step, you have to take the first dose of PEP, that is post exposure prophylaxis for HIV. Okay, because you don't know, right? Correct. Patientak ki कितें आसपाक आसा तें. शकता. It can be hepatitis B, hepatitis C, HIV. So you don't know. पण ती Correct. तुका सुई तोपल्या Correct. आणि तुजोय स्टेटस तुका खबर नासता, पेशंटाचोय स्टेटस खबर नासता. So it's advisable within 72 hours you have to take the first dose of PEP, post exposure prophylaxis. There are three drugs. You have to take it. It's one tablet. You have to take it. So this will give protection. This will give you protection, the immediate protection. Then you have to check your blood test you have to do for yourself and the patient. And then after 6 months also you'll have to do the same thing. Your test as well the source. The खंयच्यान तुका ती कोणाकडल्यान ती सुई चोपल्या ताची सुद्धा टेस्ट करची पडटली. And then the doctor will decide whether you really require the full 28 days post-exposure prophylaxis treatment. It's a 4 weeks course. Acha, so that depends on the reports. That depends on the reports. Suppose the HIV positive सुई तुका चोपल्या जाल्यार you'll have to take for the 4 weeks. बरें डॉक्टर आतां आनी एक प्रश्न की आमी खूब फावटी हॉस्पिटलान हो शब्द आयकता की बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट Yes. आनी डिफरंट बकेट्स आर डिफरंट कलर Yes, कोडिंग yes, yes. पण हे घरांनी आसूं शकता कारण एखादो पेशंट समजा घरान आसा Yes. ताका कितें दुयेंस आसा Yes. समजा कितें वॉटेवर डिफरंट किंवा ऑपरेशन करून आयला किंवा आनी कितें ताचे संडास लघवी कितें अशा वेळार हाव टू टॅकल दीस इश्यू एंड वॉट इज बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट. Okay. Biomedical waste management आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान रुल्स दिल्या that there are 4 categories: yellow, red, blue and white. Yellow फक्त infectious non-plastic waste वतले which cannot be which will be burnt. Okay, it's a non-infectious non-plastic waste. It will be incinerated. Red on all the infectious plastic waste will go, which will be not burnt but it will be autoclaved and recycled. White category will be the sharps. All the sharps will go in that. Okay, and blue will be all the discarded glass vials and ampules. Acha. That will go in the blue category. So haje trainings खूब I feel it's very important training for this biomedical waste management in every healthcare setting. सो इन शॉर्ट खंयच्या खंय तरी कितें उडोवपाक जायना ना. कारण लोकांक अशी सवय आसा कितें काडलें तें उडयलें खंयच्या थंय तशें उडोवप नासता. So this mask, this is not plastic. This will go in yellow. अच्छा Yeah. ओके Gloves will go in red. आय सी Yeah. हां Cotton swabs जे असता पळय, हय. cotton swabs आमी यूज करता, that will go in yellow. This I'm talking about hospital as well as घरान. बरोबर, correct. So it आणि वॉट इज स्पिल मॅनेजमेंट वॉट यू मीन बाय स्पिल. spill management. Yes. आता कितें जाता रगत पडटा केन्ना केन्ना स्प्लॅश जाता बॉडी फ्लुइड केन्ना केन्ना मूत पडिल्लें आसता पस पडिल्लें आसता. सो हाव टू मॅनेज इट. सो फॉर दीस वॉट इज इम्पॉर्टंट इज तुमी आयकलां आसतलें सोडियम हायपोक्लोराइड अ डिसइन्फेक्टंट. बरोबर. Yes. So that is very important for disinfection. So if there is a splash, you have to assess what it is. Small, kai large, kai themb padla. So if you once you assess this, you have to wear your appropriate PPE. Malla gloves galtalo, to mask you will have to wear. Gumboots you will have to wear because you are going to handle that. Correct. No? And you don't know that blood is HIV positive or not. You don't know. Correct. So you have to treat it as HIV with as a standard. Yeah. Assume it Yes. as infectious only. Yeah. And you have to treat it. You have Acha. to wear your PPE. Good. Then you are going to clean it with newspaper or cotton soaked in 1% hypochlorite. आय सी. Yeah, sodium hypochlorite म्हणून एक disinfectant असता. You have to soak it in that and so- keep it for at least 15 to 20 minutes. I see. Yeah.
So after this contact time, you have to remove it and throw it in the yellow bin, Acha. the yellow biomedical waste bag, and then you mop it with soap and detergent. सो इन शॉर्ट म्हाका दिसता आयचे कार्यावळीन तुमकां इतकी टॅक्निकल आनी सामकी प्रिसायजली परफेक्ट म्हायती दिल्या की हाचो फायदो तुमकां सगळ्यांक स्पेशली जेन्ना कोण हॉस्पिटलांत वता किंवा घरा सुद्दां जातलो. मॅडम मुद्दाम वेळ काडून स्टुडंट आयले ह्या खातीर सगळ्यांच्या वतीन हांव काळजान देव बरें करूं. नमस्कार.